जायकाचो आदलो डायरेक्टर वाचा सुंदर लुईस बर्जर लाच प्रकरणातलो मध्यस्थ वाचा सुंदर चर्चिल आणि दिगंबर कामतीच्यो जबान्यो घेतल्या उपरांत क्रायम ब्रांच ह्या निष्कर्षाचेर पावला। शुक्रारा वाचा सुंदराचो जामीन अर्ज पणजेच्या स्पेशल कोर्टा मुखार आयलो। कोर्ट निकाल शेनवारा दितले। कोर्टान क्रायम ब्रांची कडच्यान जायका केशीच्यो सगळ्यो पुलीस फायली मागोवन घेतल्यात। वाचा सुंदराक जामीन दिवचे पयलीं कोर्ट सगळे डॉक्युमेंट स्वता तपासून जामीन याचिकेचेर निकाल दितले। पणजेच्या स्पेशल कोर्टा मुखार प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्टा खाला वाचा सुंदराच्या जामीन याचिकेचेर पोलिसांनी आर्ग्युमेंट घाल्यात ते अशे। जायका बर्जर लाच प्रकरणान वाचा सुंदर मिडलमॅन। वाचा सुंदर पळयतालो कंपनी आरोपी मंत्र्या मदलो वेव्हार। वाचा सुंदराच्या फुडें जाल्लो पयशांचो वेव्हार। आतां मेरेन 15 साक्षीदारांच्यो जबान्यो। साक्षीदार मान्य करतात वेव्हारात वाचा सुंदराचो वांटो। जायका फायलीर मंत्र्याच्या शेऱ्यांबरोबर वाचा सुंदराचे शेरे। पोलिसांच्या आर्ग्युमेंटा आड वाचा सुंदराच्या आदोगातान आर्ग्युमेंट घालो। जायका लाच प्रकरणान लाच दिवपी लुईस बर्जर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांक कित्याक अटक करिनात काय म्हूण ताजो प्रस्न। लाच घेतली म्हूण आरोप आशिल्ल्या मंत्र्याक कित्याक अटक करिनात काय म्हूण वाचा सुंदराचो आदोगाद उलयलो। The main offence is against the person who gives bribe and who takes bribe. Now in this case that those Louis Berger company officials gave him bribe. Their statements have been recorded under 164 and they have been under 164 CRPC and they have been made witnesses. Actually they are the main accused who gave the bribe. And the ministers are not still arrested. They come and go to the police station. And who, as per them, who sees taking bribe has been arrested. क्रायम ब्रांचीक चौकशेत वाचा सुंदराच्या घरातल्यान जप्त केल्ल्या 1700 अमेरिकन डॉलर, 7000 जापनीज येन आणि 14000 व्हिएतनामी विदेशी चलनाचो विषय आयलो। मात जप्त केल्ले विदेशी चलन खंयच्यान आयले ते मात कळिल्ले ना। वाचा सुंदराची गोंयांत आणि गोंया भायर आशिल्ली मालमत्तेची आणि वाचा सुंदराच्या चल्याच्या कंपनीची चौकशी चल्ल्या। ह्या प्रकरणात राजकारण चल्ला आणि सरकाराक ह्या प्रकरणाचो राजकीय फायदो घेवपाचो आसा म्हूण वाचा सुंदराच्या आदोगातान आर्ग्युमेंट घालो। It is a politically motivated thing. They are planning for next elections maybe. And I don't want to tell lies to the court by giving a confessional statement under 164 CRPC. ह्या जायका कोंत्रादात जाल्ल्या दिवाप घेवपाचे पुराव्याचे डॉक्युमेंट मेळोवंक अमेरिकेचे विधी खात्याबरोबर रोगेटरी पत्र व्यवहार करपाची पोलिसांची तयारी चल्ल्या म्हूण क्रायम ब्रांचीन कोर्टाक सांगला। अमेरिकेंतल्यान पुरावे मेळटकच बाकीच्या आरोपींक अटक करपाक बरे पडटले म्हूण पोलिसांचो प्लान। वाचा सुंदराच्या जामीन अर्जाचेर कोर्ट शेनवारा निकाल दितले। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। लुईस बर्जराक जायका प्रकल्पाची कन्सल्टन्सी दिवपाच्या केशींत सध्या क्रायम ब्रांच चौकशी करता त्या खंयच्याच मंत्र्यान कसल्याच डॉक्युमेंटाचेर सही केल्ली ना। प्रुडंटान ह्या केशींत केल्ल्या फायलीच्या चौकशेंतल्यान ही गजाल मुखार आयल्या। राज्य वक्फ बोर्डाच्या बसकेंत स्वता जायकान ह्या प्रकल्पाची कन्सल्टन्सी निहॉन स्युडोक दिवपाचो निर्णय घेतिल्लो हे ह्या डॉक्युमेंटांतल्यान स्पश्ट जाता। बसकेच्या मिनिट्साचेर वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांची सय आसा पण एकाय राजकारण्याची सय ना। पळयात खासा रिपोर्ट। 17 जुलै 2009 गोंय राज्य बांदकाम मंडळाच्या बसकेचे हे मिनिट्स मुखेल सचिवान मंडळाचे फुडारपण केल्ले। वादग्रस्त जायका प्रकल्पाची कन्सल्टन्सी निहॉन स्युडोक दिवपाचो निर्णय ह्याच बसकेन जाल्लो। निहॉन स्युडोच्या फुडारपणा खालच्या कंपन्यांच्या समूहाचो लुईस बर्जर भाग आशिल्लो। बसकेचे म्हत्वाचे मिनिट्स अशे। पावणी मुल्यांकन समितीचे ए वाचा सुंदरान फुडारपण केल्ले। हायेस्ट रँक निहॉन स्युडोची अर्थीक पावणी उक्ती केल्ली। निहॉन स्युडोची नेमणूक करपाचो प्रस्ताव जायकान पयलींच मान्य केल्लो। वाचा सुंदर अर्थ खात्याच्या सुचोवणेवेल्यान उपरांत मान्यताय घेतिल्ली। ह्या प्रस्तावाक मंडळान उपरांत मान्यताय दिली। जायका कडल्यान एकमत जाल्या उपरांत पावणी उक्ती केल्ल्याचे मिनिट्सान म्हळां। ह्या मिनिट्साचेर 6 अधिकाऱ्यांच्यो सयो आसात। त्यो म्हणल्यार मायकल डिसोजा जोड सचिव अर्थ खाते, JN चिमुलकार मुखेल अभियंतो PWD, ए वाचा सुंदर प्रधान मुखेल अभियंतो PWD, CP त्रिपाठी PWD सचिव, उदीप्ता रॉय PWD सचिव आणि हावझेल हावकुम मुखेल सचिव। लुईस बर्जर लाच प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन तेन्नाचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि तेन्नाचो PWD मंत्री चर्चिल आलेमावाची चौकशी केल्या। मात कन्सल्टंट नेमताना जाल्ले बसकेच्या डॉक्युमेंटांत तांची नांवां वा सय नात। पूण 29 एप्रिल 2009 मुखेल कन्सल्टंटा कडेन जाल्ले वाटाघाटी वेळार लुईस बर्जराच्या 2 अधिकाऱ्यांची नांवां मुखार आयल्यात। त्यो म्हळ्यार
संजय जिंदाल असोसिएट डायरेक्टर लुईस बर्जर आणि राजन बजाज असोसिएट डायरेक्टर लुईस बर्जर. प्रुडंटा कडेन आशिल्ले डॉक्युमेंटान एक्काय राजकारण्याचें नांव ना. तेन्नाचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीची सय एकाच जाग्यार आसा, ती म्हणल्यार राज्य बांदकाम मंडळाक कन्सल्टन्सी प्रस्ताव धाडपाक. डॉक्युमेंटांनी दिगंबर कामतीचें नांव नाशिल्ल्यान चवकशी करपी यंत्रणेक साक्षीदारांच्या जबानीचेर पातयेवन रावचें पडटलें अशें तरी सध्या दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मिकी लोकप्रतिनिधी, ताका विधानसभेत येवंक दिवंक जाय म्हण आमदारांचें एकमत. मात मिकीक पॅरोल सोडून पार्डन करचो काय विचारल्यार चडशे जाण घुसपल्ल्या भशेन करून दाखयतात. मिकीक ख्यास्त माफी दिवची काय विचारल्यार चडशे जाण पॅरोलाचो घुसपागोंदळ करतात. ख्यास्त माफ करची म्हण एकलोय स्पश्ट सांगिना. जाल्यार मिकीक ख्यास्त माफ करची म्हण सरकार राज्यपालाक शिफारस करता. So it has been provided in the rules. So also as Mr. who is that Yaqub, he was appealing again and again to the Supreme Court, to the Rashtrapati, to the governor and all that, because that has been provided in the rules. Though you may like it or not, that has been provided. So accordingly he has been applying. So also anybody can apply, whether it is morally right, wrong, we need not go into it. But it is by rules it is allowed. You can do it. ते पॅरोल आसता, एक पार्डन म्हाका दिसता सेशना पुरतें ताका आमी मर्यादीत दवरला. म्हाजें तितलें हांवें डिटेल पळोवना, पूण म्हाजे म्हायती प्रमाणे ना, तशें कांय ना. म्हाजे म्हायती प्रमाणे सेशन बरें. I think he should be allowed to come for the assembly session. 8 दिसांचो पॅरोल दिल्या जातालो, पार्डन कित्याक? Depend on the governor how to give this decision. I feel that we should give him parole to come to the assembly. Not parole, it's a pardon. Pardon, yeah. He's a colleague, no? How will his constituency problems be readdressed? Or as a legislator, how will he take up problems as regards Goa? मिकी विधानसभेन आसूंक जाय आसलो, कारण तेजे कॉन्स्टिट्युन्सी तेजी जरी ल्हानशी चूक जाली एक आमदार म्हणून, जाल्यार तेजे कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांचे जे प्रश्न आसा ते मांडपाक ताका हांगा विधानसभेक संदी मेळोंक जातली अशें म्हाका दिसता. शिक्षा माफ करपाची ह्या हेजेर शेवटी कोर्ट ठरयतलो. I don't know what is right or wrong to the governor and the chief minister, let them decide. पार्डन ताका मेळपाक जाय अशें आमी कॅबिनेटान क्लियर केला, म्हणजे आनी मोरली कितें आहा ते आतां डिसिजन ऑफ गव्हर्नर. कॅबिनेटान डिसिजन घेतला की ताका भायर सोडपाचो एक बरो डिसिजन. I feel the parole should be given him so he can address the problem issues of his constituency in this session. दिवपाक जाय अशें सरकार करता ताजेर प्रश्न पडटा, whether it is right or whether it is wrong. So I think all issues come in the purview. Why only Mickey? Everything comes in that. एक कोणें चूक केल्या ताका बक्षिता, ही बरी गजाल आहा. आनी लोकांनी म्हाका दिसता जर कोणें कितें मनान दवरला जाल्यार तेणीय ताका बक्षिचें. Definitely, it is not a grave offence, which is not a criminal offence that it needs to be here. And cabinet has taken a right decision. He is also representing 26,000 लोक. इंजिनियर मारबडे केशीत मिकीक 6 म्हयन्यांचे कादयेची ख्यास्त पडल्या. ताचे आतां मेरेन कादयेत 2 म्हयने जाले. मात 2 म्हयन्या भितर सरकारान मिकीक सोडपाची वेवस्था केल्या. आनी आमदार परोल आनी पार्डना मदीं कफुसांव केल्ल्या भशेन करतात. मात मिकीक ख्यास्त माफ करची म्हूण कोणूच स्पश्ट उलयना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक विराम.